विसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। राज्य सरकार पयले फावट ITI परीक्षा ऑनलायन घेवपाचे आसात। ITI सेंटरांनी ह्यो परीक्षा जातल्यो। ह्या वर्सा सावन ही परीक्षा लागू जातली। परीक्षेच्या 5 मिनटां उपरांत निकाल जाहीर जातलो म्हण म्हायती अलेक्सियो डी कॉस्तान दिल्या। आरडेक्स गोवा खातीर पणजेच्यान चीफ रिपोर्टर केन्झिल रॉड्रिगीस। ITI कितें करता तो नुसतो शिकतलो बरीशी गव्हर्मेंट नोकरी जर नोकरी पळयतलो किंवा म्हजें काम करून हांव खंय तरी पयशे नोकरी कित्याक किंवा काम कित्याक तर पयशे जोडपाक पयशे कित्याक तर खंय तरी आपल्या कुटुंबाक आनी आपूण सुशेगादी जिवन जगपाक पयशे जाय। ताजे फुडें कितें इतलेंच तुज्या जिवनाचो उद्देश तर ताजे फुडें ताका खबर ना तो गुन्यांव तुमचो ना। कारण समाजाची अशी स्थिती जी आसा की तातूंतल्यान हे संस्कार जे आसात ताजे पेक्षा पलीकडेन एक समाज म्हणून आसा आनी समाज म्हणून आसा आनी त्या समाजातूंच्यान ताणें तुमकां सगळ्यांक मदत केल्या म्हणून आमी सगळे आज जगतात आनी समाजा एकट्यान कांय करूंक शकचे ना। एक सामाजीक आपल्या आवय बापायचें कर्तव्य आसा। परमेश्वरान आमकां जन्म दिला ताजे विशीं आमचें कांय कर्तव्य आसात। समाज म्हणून ताणें खूब आमकां दिल्लें आसा त्यामुळे समाजाचें आमी कितें तरी करूं जाय हो विशय जो पर्यंत आमच्या मनाक येना तो पर्यंत आपल्या कडेन जें कितें काम आहा ताचें म्हत्व आमकां कळना। My young friends, I always dwell upon the reasons why youngsters like you join ITIs. The common mindset in the civil society is that, and especially with the parents, every child, boy or a girl, that passes standard 10th or 12th is expected to be an engineer or a doctor. And that is the reason we have in the small state about 5 polytechnics offering the same courses, 5 engineering colleges. I don't think one different than the other because all offer mechanical, electrical, electronics, telecommunications, same courses. So we have 5 engineering colleges, 5 polytechnics. I don't know, countless high secondaries offering vocational courses. And in this whole ecosystem, we have 10 government ITIs. Few years back, we were mobilizing the youth to come to the ITIs. Now a time has reached where the youth has realized that this whole ecosystem of engineering, diploma, vocational educational system, ITIs occupy a paramount position. And this is reflected in the fact that today Panjim ITI has got about 345 students, much more than its intake capacity.